ड्रग्साचे सेवन करपी पर्यटक गोंयांत नाकाच अशें खर विधान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोवा विलेज एट सनबर्नाचें उक्तावण केले उपरांत केलें। सनबर्न वेवस्थापनान पयलेच खेप गोवन विलेजाची महोत्सवान निर्मिती केल्या। पर्यटकांनी ह्या 4 दिसांच्या सुवाळ्यांचो आनंद घेतना जापसालदारकी आनी पाशियेंस काडचे तशेंच गोंयाकूच सुरक्षीत दवरचें असो उलो मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारलो। वर्सभर इव्हेंट जायत असतात। सनबर्नाच्या स्टॉलार तुका खंय स्टॉल दिसती पडला ट्रक विकता तो दिसला। म्हजो एकूच आसा, ट्युरिस्ट जो येता तो जो ड्रगाक येता तो ह्या फेस्टिवलाक येवन नाल्यार भायर खंय येवन दोज फेलो जो ट्युरिस्ट वी डोंट वॉन्ट आनी त्या खातीर हांव परत परत हे बॅक करीत आसता। एज फार एज इव्हेंट्स आर गोईंग वी नीड टू हॅव डिफरंट टायप्स ऑफ थिंग फ्रॉम EDM to spirituality to everything coming into Goa, which we have been talking continuously in terms of getting tourism right 365 days. So जेन्ना गोवा rediscover life म्हणटा हांव जाल्यार after COVID when you say rediscover life has everything where everyone wants to see. Sunburn has been playing quite a role in a number of years as a EDM festival in Goa, which comes in the last week of December. ह्या वर्सा हांवें जेन्ना टुरिझम मिनिस्ट्री घेतला तेन्ना सांगिल्लें Sunburn said we are ready to do it. Then we told them the first day has to be only Goan, the eyeballs have to rotate. Then all balance 3 days can be for all the other people coming in. So आज जेन्ना आमी ओपन करता Goa festival, the Goa Sunburn, the Goa village at Sunburn is the first of its type at Sunburn. Number of years they have done in Goa. This will allow a lot of DJs, musicians and the rest of them to perform and get a thing in their profile. खंयच्या DJ आपलो जेन्ना बायोडेटा घेता प्लेड एट सनबर्न म्हणटकर ताचो बायोडेटा वाडटा आनी गोंयच्या डीजेक गोंयच्या म्युझिशियनाक समज प्लॅटफॉर्म जाय आशिल्लो जे म्हाका दिसतालें ताका गरज आसा टुडे वी हॅव एन्श्युअर्ड दॅट सनबर्न इज गिविंग देम दॅट प्लॅटफॉर्म फर्स्ट डे द होल वर्ल्ड इज सीइंग ओनली एट द गोवन विलेज द फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे and goes ahead with the rest of the things.